जे कुचड्या काकोडाचे हॉस्पिटल म्हाका दिसता 2.5 वर्सां जालीं काम चालू जालें ते एक फेज मोडलेली. आता टेम्पररी शिफ्टिंगाचे इन्स्पेक्शन केला. हांव डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसा कडेन उलयला. टेम्पररी शिफ्टिंग ते आतां करतले आनी मागीर उरलेल्या भागाचो हॉस्पिटल मोडटले. सो कंप्लीट हॉस्पिटल डिसेंबर 2018 टोटल कंप्लीट हॉस्पिटल रेडी जावपाचे संभावना आसा. ती टेम्पररी नेचर हॉस्पिटल. सो म्हाका खंय तरी मातशे त्रास जातले. परमनंट जेन्ना हॉस्पिटल जातले तेन्ना सगळ्यो सुविधा परतून जातल्यो. पूण दीस इज ओन्ली मेल आनी फिमेल वॉर्ड जे व्हेरी लिमिटेड कॅपॅसिटीचे केल्ले आसा. ओपीडी तांकांय केल्ले आसा. म्हणजे इवन तुजे लॅबोरेटरी सारकी इस्टॅब्लीश जावना. कित्याक आतां जर ते कंप्लीट करना आनी मोडना जाल्यार म्हणजे सेकंड फेज जे आख्खे हॉस्पिटल जावपाचे आहा ते उरतले. सो आज आमचे मध्ये आमचे GSIDCचे पर्सनल कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंट आमचे दोतोर आनी तेंचे स्टाफ तेणी डिसायड केला फाल्यां डॉक्टर दलवी तो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसा लेटर करतले की ते शिफ्ट करचे म्हण. आनी देन इमिजिएटली 5-6 डेजान टेम्पररी शिफ्टिंग हॉस्पिटल करतले इन द बेसमेंट ऑफ द न्यू हॉस्पिटल. म्हणजे बेसमेंटान तेणें गव्हर्मेंट GSIDCन ऑलमोस्ट 60 लाख रुपया मोडल्या टू क्रिएट अ टेम्पररी इन्फ्रास्ट्रक्चर. 60 lakhs हॅज बीन स्पेंड इन द बेसमेंट. सो ते बेसमेंटान ते शिफ्ट करतले आनी मागीर फुडें ते हॉस्पिटल जे एक्झिस्टिंग हॉस्पिटल अशें मोडून ते सायडीन कंप्लीट वील बी इन 2018 डिसेंबर एज पर GSIDC एज पर कॉन्ट्रॅक्टर. पूण आतां जेन्ना हॉस्पिटल हें जातलें हे टोटल फूल फ्लेज हॉस्पिटल जातलें. डॉक्टर जे आसा स्पेशलिस्ट जे आसा हांगा फूल टायम आसतले इन्क्लुडींग गायनोकॉलॉजिस्ट. लोकांनी हे तात्पुरते परिस्थिती कडेन जुळवून घेवचें म्हण कुडचडेंचो हेल्थ ऑफिसर उलयलो. म्हणजे कसले जर डेफिशियन्सी आसा की ताका लागून जर आमकां पेशंटां खातीर कांय तांकां प्रॉब्लेम जायना म्हणून आणखी थोडे जर सुविधा जर कमी पडले जाल्यार तांच्यांनी अंडरस्टँड करून घेवचें. 2 वर्सां जालीं कुडचडच्या ह्या हॉस्पिटलाचें काम चल्लां. फुडल्या वर्सभरान थंय 80 खाटीचें हॉस्पिटल उबें रावतलें म्हण सरकार सांगता. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक.